अजूनपर्यंत कॉलेजीला तुम्ही काय इम्प्लिमेंट करणार कशें करता फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स तुमी मास्टर्स अजून इम्प्रूव करूंक ना दिसता फी जाता म्हणजे सेल्फ फायनान्स कोर्सीस आसूं BA BCA आसूं मागीर आमचे B.Ed आसूं मागीर आमचे हे आसूं मास्टर्स आसूं MA MSc MCom ते अजून तुमच्यांनी वेव ऑफ करूंक ना खंयचे म्हणटा मास्टर्स डिग्री मास्टर डिग्री आनी कितें आहा ह्या पेंडेमिक या आता देखून दोन विषय आहे दोन सांग या मास्टर्स डिग्री प्रोग्रामाची फी आम्ही डिसायड करना वी आर नॉट डिटर्मिनिंग ही युनिवर्सिटी डिसायड करता बट सिन्स यू हॅव गिवन दीस मे रिप्रेझेंटेशन आय विल चेक सर मास्टर तुम्ही म्हणता तुमचे सारखे आसूंक शकता पूण कितें आहा अंडर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन युनिवर्सिटी ऑल्सो कम्स नाही सारखे असू शकतं नाही सारखेच असा पण दॅट फी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम फी ऑलवेज डिटर्मिन बाय द युनिवर्सिटी पूण डिसिजन मेकिंग युनिवर्सिटी सेटिंग ऑफ फीज इज डिसायडेड बाय युनिवर्सिटी पूण तुमच्यान समज डिसिजन घेतला एज अ डायरेक्टर की तांची तुमी फीज वेव ऑफ करा तांकां बरें उलयता जाल्यार फीज वेव जावंक शकता कित्याक दॅट युनिवर्सिटी कम्स अंडर डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन ऑल द कॉलेजीस आनी सेकंड रिजन कितें आहा आमचे हे सेल्फ फायनान्स कोर्सीस तांकां तुमी इन्क्लूड करूंकूच ना तुमचे अजून नोटिफिकेशन जर आयला रिगार्डिंग दीस मॅटर की वेव ऑफ जाता म्हणून फीज नोटिफिकेशन आयला ती नोटिफिकेशन डायरेक्ट कॉलेजीक धाडला कित्याक खंयचेच कॉलेज ती नोटिफिकेशन हे करना भुरग्यांक सेंड करिना आनी पहिली गजाल सांगता सर्क्युलर सगळ्या कॉलेजीक गेला पूण तो तेजे रिलीज करूंक ना आयक दुसरें एडेड प्रोग्रामाचीच फी 50% हे आसा कितें आसा ऑफ केला ऑफ आसा पूण ते मेन्शन केला सेल्फ फायनान्स प्रोग्रामाची फी 50% आमच्या फी जी आसा सेल्फ फायनान्स प्रोग्रामाची ती आमच्यान रिबेट आमच्यान दिवपाक जायना बिकॉज सोंपोवपा दी तूं मागीर उलय पयली गजाल अशी आसा की सेल्फ फायनान्स म्हणटा तो जो प्रोग्राम आसा तो फीचेरच चलता बरोबर सेल्फ फायनान्स खंयचोच प्रोग्राम सेल्फ फायनान्स ताका कित्याक म्हणटात कारण त्या फींतल्यानच तो प्रोग्राम चलता त्या फींतल्यानच टिचराक ऑनरेरियम दितले त्या फींतल्यानच कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचर दिला ताका मंथली सॅलरी दितले आनी तो सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम हो फींतल्यानच चलतलो सो सेल्फ फायनान्स प्रोग्रामाक 50% फी वे ऑफ ना हावेवर एडेड जे प्रोग्राम आसात तातूंत भितर जिमखाना फी कल्चरल फी अदर फी जो येता कल्चरल फी आनी ट्युशन फी हातूंत भितर 50% रिडक्शन आसा आनी ती जर कोणी खंयच्याय कॉलेजीन दिली ना जायत जाल्यार तूं आमच्या नजरे मुखार हाडून दी आमी वी लूक इनटू द मॅटर पयली गजाल म्हणटा सर तुमी म्हणटा नोटिफिकेशन रिलीज जाला तो नोटिफिकेशन प्लीज आमकां दियात की तेंच्यांनी कॉलेजींनी रिलीज करूं ना नोटिफिकेशन सेईंग दॅट की ओन्ली एडेड कोर्सीस तांची फीज ऑफ जाला सेल्फ फायनान्स ऑफ करिना अशें म्हणून खंयच बरयल्लें ना नोटिफिकेशन पयली गजाल पयली एक लक्षांत घे तुमकां तो सेल्फ फायनान्साची फी स्ट्रक्चर आनी सेल्फ फायनान्साची फी ठरोवपाचें सेल्फ फायनान्साची जी फी स्ट्रक्चर आसा तें नोटिफिकेशन आहा न्ही आमचे सर्क्युलर इशू केला तो हाड पळया तेचेर एडेड प्रोग्रामाचें स्ट्रक्चर आमी लायलें आहा फाटल्यान लायतनाच एडेड प्रोग्रामाचें स्ट्रक्चर लायलें आसा पूण आतां प्रॉब्लम खंय जाता बरें सर एडेड प्रोग्राम आहा जे BA आसूं BCom आसूं BSc आसूं तांची फीज जे आतां तुमी वेव ऑफ केला वेल एंड गूड तो जर डिमांड आसलो न्ही वेव ऑफ 2020 आमच्यांनी केल्लो जर आमच्यांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केल्लो आनी हांगा स्ट्रायकाक सुद्दां बसले तेन्ना जावंक ना सीएमान आतां डिसिजन घेतला वेल एंड गूड लेट केला पूण वेल एंड गूड पूण कितें आहा तांची फीज जी आसा तांची फीज मानता आमी रिलीज जाला म्हणून पूण खरी गरज जी आहा ती ह्या स्टुडंट्साक आहा सेल्फ फायनान्स कोर्सीसाक आहा कित्याक तांचे 60,000 70,000 फीज आहा ती भरपाक जायना आमचो तुमच्यांनी केन्ना डिसिजन घेतलो सीएमान केन्ना डिसिजन घेतलो तेजे तुरंत आमच्यांनी एक डिमांड केल्लो वाय ओन्ली डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन सो DT शूड कम आउट विथ द सोल्युशन पयरूच तेंच्यांनी DTन बी केला DTचे दर एवरी कॉलेज आहा प्रायवेट कॉलेज तेंच्यांनी 50% केला मोर दॅन दॅट केला आनी तेंच्यांनी स्कीम काडला DJ गिफ्ट म्हणून तुमकां खबर आसतलें तेंच्यांनी गिफ्ट केला आनी प्रॉब्लम आतां सगळे स्टुडंट्स एकूच पेंडेमिक खातीर सगळ्यांक प्रॉब्लम सेम जाता अशें न्हू की एडेड कोर्स आहा तांकां तेंचीच पेरंट्सांक प्रॉब्लम आहा सेल्फ फायनान्स पेरंट्सांक तांकां प्रॉब्लम जायना तांकां खूब प्रॉब्लम जाता सो आमचो कितें रिक्वेस्ट आहा की तांकांय कितें दिवचें तुमी रिलीफ कित्याक इफ गव्हर्मेंट कॅन गीव फॉर प्रायवेट कॉलेजीस ऑफ इंजिनियरींग एंड प्रोफेशनल कॉलेजीस देर वाय नॉट दीस सेल्फ फायनान्स कोर्सीस कळ्ळें तुमी म्हणटा सारकें की सेल्फ फायनान्स कोर्सीस जे फीज जे आहा पेमेंट जो आहा टिचरींग तो गावता आय नो सगळें स्टडी केलां आमकां पूण तुमी गव्हर्मेंटाक लेटर बरोवंक शकता की गव्हर्मेंट कॅन बेर द एक्सपेन्सीस पळय सी तुजें डिमांड कितें आहा तुमी तो मांडा तुमचें डिमांड तुमकां दिसना हे सारकी इनजस्टीस जाला आयकय
तुमचे डिमांड कितें आहा पळय न्ही तो म्हणा तूं आतां म्हाका कितें सांगता की म्हाज्यान कितें करपा जाता वॉट आय you can take decision. तें म्हाजेर सोपय हो, न्ही म्हाका तें ना, म्हाका- सी तुजें डिमांड कितें की सगळे स्टुडंट्साक इक्वलिटी स्टुडंटाक सेल्फ फायनान्स कोर्सेसाचे सगळे माफ माफ करा. सो वी विल एक्झामिन युअर हय. केस कळ्ळें तुका इथून क्लिअर कट तुमकां दिसता ना, एक्झामिन करपाक काय गरज आनी तशें जायना कळ्ळें म्हाका आयकय कळ्ळें म्हाका तुमची पेमेंट स्टुडंट दिता कळ्ळें म्हाका पूण आयकय. गव्हर्मेंट कॅन बेर दॅट गव्हर्मेंट इतलो बेर केला तितलो बेर करपाक कितें आहा आयकय तेतून दोन गजाली आसा एक सांगतो हय, तुका सांग. दोन गजाली आसा आयकता. एक वेव ऑफ कित्याक लागून करता आमी स्टुडंटाची फी बिकॉज ऑफ पेंडेमिकाक लागून कोणाची थोड्याची जॉब गेला थोड्याची Business बी बिझनेस करता. गेला आजून गेला. जाता. कोणाक हय. कॅपॅसिटी ना पे ना. करपाची म्हणून वेव ऑफ करता करता आता म्हाका एक सांग पळया जी सेल्फ फायनान्स जे कोर्सीस जे जाता ते आयचे तारखेक सेल्फ फायनान्स कोर्सेसाचे जेंका पळय परवडना ते तेमी तूं सगळे तशें म्हणून आयकय परवडना म्हणून सांग जेंका पळय पे करप जेंका परवडना ते बर्सरी स्किमी अंडर एप्लाय करना सर तुम्ही बर्सरी स्कीम म्हणता न्हू आता हा. तुमच्यांनी आता स्कीम हाडला खंयची एडेड कोर्सीस तुम्ही ऑफ करता म्हणून पूण फकाणां जाली न्हू ते एडेड कोर्सीसाची फीज तुमी रिजनेबल फीज आहा 8,000 4,000 तुम्ही वे ऑफ करून 2,000 करतले ते खरें कोणाची गरज आहा तांकां दिवंक जाय तुम्ही कळ्ळें न्हू आनी बर्सरी स्कीम सगळेच एप्लिकेबल आसना एक जनरल रूल करूंक जाय युनिफॉर्म डिसिजन घेवंक जाय की तुम्ही वे ऑफ सगळ्यांक करता म्हणून जाल्यार तो डिसिजन न्हू ह्यो डिसिजन फकाणां जाली कित्याक फकाणां बिकॉज तुम्ही फक्त एडेड कोर्सात करता ना. कोणाक गरज तें करना पयलीं सांगता पयलीं इंजिनियरींग इंक्लूड नासलें हं. इंजिनियर तेंचो प्रश्नच नासलो करपाचो हं. की इंजिनियरची फीज 1.5 लाख आसा हं. वर्साक 1.5 लाख आहा हं. पूण मागीर आमच्यांनी एप्लिकेशन दिलें आमी भुरग्यांनी लास्ट इयर फ्रॉम लास्ट इयर स्टुडंट्साक गिवींग एप्लिकेशन सीएमाक सुद्दां मेळ्ळें मिनिस्टराक सुद्दां मेळ्ळें मागीर तेंच्यांनी डिसिजन घेतलो एक वर्स लागलो गव्हर्मेंटाक डिसिजन घेवपाक प्रायव्हेट कॉलेजीसांक वे ऑफ करपाक सो प्रायव्हेट कॉलेजान करूंक शकता हू विल बेर दीस गव्हर्मेंट विल बेर दीस प्रायव्हेट कॉलेज काय बेश्टे दिवचे ना फुकट एड्युकेशन हेंकां पयसो गव्हर्मेंटूच दितलो हे आतां वे ऑफ ना, म्हणटा तूं- आयकतली मागीर 2 मिनटां आयकता मागीर तूं उलय हांव म्हाजो हें कितें आहा तुमी सगळे स्टुडंट्सांक इक्वेलिटीन हें करा पळया सेल्फ फायनान्स कोर्स आनी एडेड कोर्स तुमी डिस्क्रिमिनेट करूं नाका सगळ्यांक त्रास जाता सगळ्यांचे बिझनेस गेलेले आहा अशें न्हू हिंचोच गेलेले आहा म्हणून आनी बर्सरी स्कीम म्हणटा न्हू दॅट इज नॉट एप्लिकेबल फॉर एव्हरीवन तुमी इक्वल डिसिजन घेयात न्हू प्रोविजन करूंक शकता तुमी पळय तुम्ही फुडें मांडूंक शकता गव्हर्मेंटा कडेन बरोबर तुजो डिमांड आहा तो मांडलो हय तुजो डिमांड आहा तेजेर आमी एक्झामीन करतात तुजो Examine demand. करतात. आयकय तो हा. डिमांड आमी एक्झामीन करतात पूण तुका हांव आनीक गजाल सांगता तूं जे म्हणटा पळय की ही फी तूं आतां म्हणटा की आपूण सगळें स्टडी केलो म्हण पूण म्हणटकीर तुका हांव जाल्यार सांगता की जी पळय आतां आमी फी वेव ऑफ केला ती वेव ऑफ केला हेजर आमी ती फी भरतले गव्हर्मेंट अशें जायना ती फी गव्हर्मेंटाक येता कळ्ळें न्ही ती फी गव्हर्मेंटाक येता ती डिपॉझीट जावची ना ती 50% इतलीच डिपॉझीट जातली उरली ती 50% डिपॉझीट जावचें ना सारकें असं त्याचं असं मत मत आसा आसा. कळ्ळें न्ही तुका आतां सेल्फ फायनान्स जे कोर्सीस आहा ते प्रत्येक जाण सेल्फ फायनान्स प्रत्येक मॅनेजमेंट आपापले सेल्फ फायनान्स कोर्सीस चलयता कळ्ळें. ते गव्हर्मेंट चलयना किंवा गव्हर्मेंट तांकां एड दिना त्या खातीर किंवा त्यांचे जो कळ्ळें म्हाका. टीचर आहा कळ्ळें. ताका पगार गव्हर्मेंट दिना फूल मॅनेजमेंट मेळटा सो सेल्फ फायनान्स कोर्सीसाक जर तेमी जर 50% वेवर जर ते दिवपाक गेले जाल्यार तेंचो तो कोर्स चलचो ना कळ्ळें न्ही म्हाका हो एक गजाल आसा दुसरें आयचे तारखेक सेल्फ फायनान्स कोर्सीस कसले चलता बीबीए आसूं बीबीए आसा बीसीए आसा एमबीए आसा एमबीए आसा बीबीए बीसीए बीपीएड आसा बीपीएड तुम्ही सेल्फ फायनान्स केला बीपीएड कोर्स बीपीएड सेल्फ फायनान्स बीपीएड कोर्स बीपीएड सेल्फ फायनान्स बीएडाक सुद्धा तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना डायरेक्ट ऑफ हायर एज्युकेशन म्हणल्यार कितें बीएड सुद्धा तुम्ही येता बीएडाक तुमच्यांनी काय रिलीफ दिवंक ना बीएड कोर्सीसाक ते कोणी सांगता तुगे दिवंक ना भुरग्यांनी आमकां मेसेजीस केला मातशें तुमी क्रॉस चेक करात निर्मला इन्स्टिट्यूट आनी तुमचे 3 इन्स्टिट्यूट आहा मातशें क्रॉस चेक करात तांकां काय रिलीफ दिवंक ना आनी भुरग्यांनी थोड्या भुरग्यांनी पयलीं पे केला आनी हो डिसिजन मागीर जाला आसतलो तांकां रिइम्बर्स करपाक लायात तुमी कळ्ळें न्हू सर कळ्ळें दुसरी गजाल मात ती तुगेली चुकीची समजूत आहा की बीएडाक दिल ना म्हणटा दिवं ना हांव तुका कॉलेजीन नांवूय सांगता हांव दिवं ना निर्मला तुमी क्रॉस चेक करात जाय जाल्यार हांव आय एम 100% शुअर आनी दुसरी गजाल निर्मला काय खंयची सांगतो निर्मला निर्मला आनी मास्टर्सचे कोर्स म्हणटा तुमी युनिव्हर्सिटीचे आहा तुम्ही प्लीज तांकां लेटर बऱ्या युनिव्हर्सिटी तुमचे तर्फेसून तुमी तो डिसिजन घेवंक शकता मास्टर्साची फीज कमी करा म्हणून कितें एमएससी जी आसा एमएससी झेवियर आसूं म्हणजे एडेड कॉलेजीस आसूं ताची फीज 80,000 90,000 पर्यंत वयता केमिस्ट्रीची तुमकां खबर आसता एमएससी तांकांय खूब त्रास जाता सो तुमी डिसिजन घेता तुमी डिसिजन कितें चिंतून घेतल्या खबर ना तुमच्यानी चिंतलें आसतलें एडेड कोर्सीस पूण त्रास सगळ्यांक जाता कित्याक सगळ्यांक इक्वल जावंक जाय डिसिजन तो मास्टर्स कोर्स आहा तुमी प्लीज इन्क्लूड करात मास्टर्स कोर्स दॅट इज फर्स्ट स्टेप यू हॅव टू डू कितें एमएससी एमकॉम बी आहा न्हू ते खूब म्हारग आसा आनी पण तो प्रश्न ना तो आमी एक्झामीन करतात तशी
तशी तुवें सांगलें म्हणून हांवें तशें हांवें सांगला म्हणून न्हू कळ्ळें म्हाका. आनी हितून कितें बरयला वी विल एग्जामीन. हितून कितें बरयला सिंपल अंडर द पर्व्यू ऑफ डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन द गोवा युनिवर्सिटी कम्स अंडर डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन ओनली द फीज इज फिक्स्ड बाय गोवा युनिवर्सिटी. सी मास्टर्स डिग्री प्रोग्रामाची फी पळय जी आसा फिक्स्ड बाय गोवा युनिवर्सिटी दॅट्स ओके हय. ओके दॅट वी कॅन टेक केअर Yeah, ऑफ. that we can take care. तें विचारना तुका हांव, तें हय. सांगना तुका हांव. तें गोवा युनिवर्सिटीक आमच्या उलोवपा जाता. हय, उलया. तुमी जें सेल्फ फायनान्साचें जें सांगता हय. दॅट वी हॅव टू एग्जाम. सेल्फ फायनान्स तुम्ही म्हणता न्हू मातशें तुम्ही शुवर ना ताचे खातीर हांवें हे दोन हाडला हे इंजिनियरींग हे प्रायव्हेट कॉलेजीस हय. प्रायव्हेट कॉलेजीस हे फूल फीज प्रायव्हेट कॉलेजीस हेचे फूल फीज गव्हर्मेंटाक वचना इन्स्टिट्यूटा कडेन अर्द वयता अर्द फीज बरोबर. गव्हर्मेंटा कडेन वयता बरोबर. पूण स्टील गव्हर्मेंटाने डिसिजन पळय घेतला तो जो डिसिजन घेतला हय. गव्हर्मेंटान हे हय. घेवपाचो तो अदरवायज तेगेल डिसिजन आसा. आदर डिसिजन ना पॅन्डेमिका खातीर घेतिल्लो ना तो. पॅन्डेमिक खातीरूच घेतला न्हू कशें घेतला ते डिसिजन कितें म्हणटा आनी फीज पळयात तुमी 60% ऑफ अरे केला तो स्कीम जी पळय जी आसा DT गिफ्ट हय डीटीईन जी ऑफ केला ती स्कीम करून ऑफ केला काय डायरेक्ट ऑफ केला. स्कीम करून ऑफ केला मागीर तेच पॅन्डेमिका म्हणटा खातीर आसा. पॅन्डेमिक खातीर आनी ड्रॉप आउट चड जाता म्हणून आनी एडमिशन फूल जायना म्हणून ती पॅन्डेमिक हय. मागीर तें सांगता तुका हांव ते म्हणना खातीर ना. एक्झाम्पल मुखार आहा इफ दे कॅन कम अप विथ अ स्कीम द सेल्फ फायनान्स खातीर तुमी स्कीम प्रपोज करूं शकता न्हू गव्हर्मेंटाक ट्राय तरी करूं शकता मातशें तेच सांगलें तुका हांव तुम्ही एग्जामीन सरळ तुम्ही ना म्हणू शकना कित्याक पॅन्डेमिक खातीर आमी कित्याक आयला हांगा आमकां कितें उमेद ना येवपाक कळ्ळें. तुमच्यांनी डिसिजन घेतात एडेड आमकांय खबर नासलें हे समज नॉर्मल जेव्हा इंग्लीश येता वॉट डज दिस मीन ऑल द कॉलेजीस 37 कॉलेजीस येतात डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन अंडर 37 ऑल द कॉलेजीस शूड फॉलो दीस पूण आमकां खबर नासलें की तुमच्यांनी सेल्फ फायनान्स सेपरेट केला आनी गव्हर्मेंट एडेड सेपरेट केला आमकां 2 दीस पयलीं कळ्ळा येतात पण आमी समजलें तुमी माफ केला म्हणून आमकां हे खबर नासलें तुमी MA MCom आनी MSc करूं ना म्हणून आमी शॉकाना की अंडर पर्व्यू ऑफ डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन म्हणल्यार सगळे येवकूच जाय तर तितले तुमी ते करूं ना सो आमी कितें म्हणटा आतां आमी तुमकां मेमोरंडम दिता तुम्ही ते मास्टर्साचे तुम्ही पयलीं ते मास्टर्साचे तुम्ही हे करात आनी सेल्फ फायनान्स सुद्दां तुमकां जाता अशें न्हू की जायना म्हणून तुम्ही आतां तुम्ही यू आर वेल तुम्ही IAS ऑफिसर बी तुम्ही सगळे तर तुमकां खबर आहा टू कम अप विथ अ स्कीम एंड ऑल ओनली फॉर दीस अकॅडमिक इयर बिकॉज दीस अकॅडमिक इयर दॅट आय हॅव टोल्ड यू दॅट वी विल एग्जामीन. हय, दुसरी गजाल खंयचीच डिसिजन हो डायरेक्टर घेना ते गव्हर्मेंटान घेवची पडटा डिसिजन. तुमचे कडल्यान आमचे कडल्यान सजेशन वचूंक शकता सजेशन वचून आमी हय. एग्जामीन करून ते सजेशन हय. काडटले. तशें बेश्टेच तुमी कोणी सांगलें म्हणून आमी सजेशन करपाक बरें न्हू, शकना. suggestion. आमी सगळे तेजे तेच म्हणटा. प्लस पॉयंट तुम्ही मायनस positive पॉयंट हे आसूं सगळे जाय. पॉयंट हे सगळे एग्जामीन करूच ते पडटा. तुम्ही एज अ डायरेक्टर तुम्ही पॉझिटिव्ह आसूं जाय तुम्ही अशें सांगू शकना की आमी करत ना म्हणून तुम्ही पॉझिटिव्ह आसूंक जाय तुम्ही ते करूंक जाय तुका हांवें करत ना म्हणून केन्ना शब्द वापरला ना अशें म्हणूंक ना पूण तुमचो इंटेन्शन असं दिसता आमकां की तुम्ही म्हणटा की सेल्फ फायनान्स करूंक शकना अशें दिसता तुमकां तुझं कितें इंटेन्शन तुका दिसता कळ्ळें तो न्हू. तुजो प्रश्न जालो तो म्हाजो प्रश्न न्ही. You are not giving any hopes regarding तुम्ही self-finance. सेल्फ फायनान्स No, I have told you regarding self finance. I will examine. एक्झाम I cannot assure you. एश्युअर न्हू तुमकां एश्युअर I cannot even give you hope. I will examine. I will examine the matter. सर तुमकां कळ्ळें दिसना तुका? की I will examine the matter. तेतूं भितर फायनान्स कितलें फायनान्शियल हें आसा कितें आसा कशें करतलो खंयच्यान वतलो तेका तेजी कितें रिपरकेशन आहा तें म्हाका एक्झामीन करचें पडटलें कळ्ळें न्ही. ते एक्झामीन करचें पडटलें म्हाका आनी ते एक्झामीन करून हांव पळयतलो बाबा तेका तशें दिवपाक जाता तेजें दिवप सुटेबल आसा आनी कितें आसा तो ते काम म्हाजें काम सगळें वेवस्थीत सगळें एक्झामीन मानता मानता म्हणून आमी तुमच्या खातीर आतां रावले भायर मुद्दम रावले की तुमी बरें हितून उलया ही आतां 6 वर्सां ट्वीट केला हेजी नोटिफिकेशन आयला नोटिफिकेशन मार सर्क्युलर सर्क्युलर मातसो दाखय सर्क्युलर आमकां मेळूंक ना मातशें दाखय तुका सर्क्युलर कितें मेळटा ना. सर्क्युलर दाखयत रे हांव तुका ना. तुका मेळटा म्हण तुका आमकां मेळटा म्हणजे कॉलेजीन भुरग्यांक शेअर जावंक ना कॉलेजीन डायरेक्ट एडेड कॉलेजीन भुरग्यांक रिलीजूच करूंक ना कित्याक लिपयता तुमी सर्क्युलर काय कळना म्हाका पूण सर्क्युलर कोणाक तुमकां एक सांगता कॉलेजीस आर सेयिंग दॅट तुमी फीज पे करना जाल्यार तुमी येवना म्हणून कॉलेजीन दिस इज रायट ती खरी पद्दत तेची झेरॉक्स हाड पळय झेरॉक्स हाड तर म्हाका एक सांग जे कोण न्ही रे आतां हांवें सगळे सर्क्युलर काडलेली एक कॉपी तुका दिवपाची म्हाका ती म्हणना रिलीज कर स्टुडंट्सांक न्हू कॉलेज थ्रू कॉलेजीन रिलीज करूंक ना म्हाका ती कितें म्हणटा म्हाका तूं स्टुडंट्स गावत देत न्हू हांव तेमकां रिलीज कर तुमी वेबसायटीर रिलीज करूं ना सर्क्युलर वेबसायट चॅक करता हांव तुमचे वेबसायटी तुमचे बंद पडलेले आहा रिलीज जायना काय सर्क्युलर वेबसायटीर रिलीज करात कॉलेजीन तुमी धाडला आसतलें पूण कॉलेजीन रिलीज करूंक ना अजून कितें रिलीज करूंक ना कॉलेजीन सर्क्युलर आनी तशें आसपाकूच शकना भुरग्यांनी फी पे केली ना अजून करूंक ना न्हू मागता फी तर रावला फीज अजून घेवंक ना
आनी कोण जे फीज पे करून शकना अशें खंयचे एक स्टुडंट सांग म्हाका खंयचो तो आयक तुमी कितें म्हणटा न्हू हय. समज आतां सेल्फ फायनान्स कोर्सीक ते फीज अरे तूं आतां सेल्फ फायनान्साच्या आयक तरी एक्झाम्पल दिता समज फी स्टुडंटान प्रश्न केलो मॅम 50% ऑफ जाला आमकां सर्क्युलर दाखयात की सेल्फ फायनान्साक तुमी एक्सक्लूड केला ओन्ली एडेड कॉलेजीक तुमी हे केला ते सर्क्युलर सुद्दां टिचर्स धाडना ते म्हणटा मेन युअर प्रॉब्लम सेकंड रिजन आनी जेन्ना स्टुडंट्स म्हणटा की मॅम म्हाका पे करपाक जायना अशें डिफिकल्ट जाता 60-70,000 आसता एमएससी मातशें डिफिकल्ट जाता ते म्हणटा इफ यू डोंट पे यू वोंट एबल टू अटेंड द क्लासीस ही पद्दत कॉलेजींची दिस इज नॉट रॉंग दिस इज नॉट रॉंग रॉंग न्हू हें आनी ती सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम सेल्फ फायनान्स म्हणना हांव मास्टर्स आय एम सेइंग सर मास्टर्स जे प्रोग्राम आहा एमएससी ऑल एडेड कॉलेजीस तेंच्यांनी म्हटलें की मॅम आमकां मातशें वेव ऑफ कर बाकीच्या भुरग्यांक केला तशें खंयची कॉलेजीची खबर सांगतो म्हाका स्पेसिफीक कॉलेजीची सांग म्हाका तो लिस्ट दिवपी हांव कॉलेजींची ते धमकी दिता की तुमी खंयची कॉलेज ती भरूं ना जाल्यार आमी तुमकां बसपाक दिवचे ना म्हणून खंयची कॉलेज तुमी स्टुडंट्स खंयची कॉलेज ती तुमकां खबर आसूं जाय म्हाजे चड तुमकां खबर आसूं जाय म्हाका खबर ना म्हाका कितें खबर आसतलें बरें हांव मेमोरंडम बरोवन दिता तुमकां न्ही म्हाका कितें खबर आसतलें तुमकां खबर आसूं जाय न्हू ना म्हाका कितें कशें खबर आसतलें कशें खबर आसतलें म्हणल्यार तूं कितें उलयता हांव म्हणटा तुमकां भुरग्यांनी मेल धाडला आसतलें थोड्या भुरग्यांनी प्रॉब्लम घेवन मेल चॅक करा अरे पळय तूं पळय सांगता तूं जें कितें घेवन आयला मेमोरंडम तो मेमोरंडम कितें म्हणटा तो तूं दी आनी तूं उलयतना सारको वेवस्थीत उलय म्हाजे कडेन कळ्ळें तुका तो सारको उलय की तुका खबर आसपा जाय म्हाका कसो खंयच्या कोणाक एक इंडिव्हिज्युअल स्टुडंटाक कोणी कॉलेजीन कितें सांगलां तें म्हाका खबर आसतलें कित्याक हांवें भुरग्यांक रिक्वेस्ट केला जे प्रॉब्लम आहा तुमी मेल धाडा तुमकां मेल गावला आसतलें मेल चॅक करा हांव तुमकां डिसरिस्पेक्टान उलयना रिस्पेक्टान उलयता करून हांव 3-2 वरां रावलो तुमकां मुद्दाम पळय आयक सांगता तूं म्हाका म्हाजें काम कितें म्हणटा तें शिकयनाका तुका तुजो डिमांड कितें तो सांगता हय, तुका सांग, तुजो मेमोरंडम दी आन्सर हांव एग्जामीन करता दी. म्हाका आमकां मातशें तुमी अशुरन्स दिया तुमी केन्ना पर्यंत डिसिजन ना ना तसो हांव एश्युरन्स दिवपाक तुका बांदील ना अशुरन्स हांव एश्युरन्स तुका दिवपाक बांदील ना एक्झामीन करून तुमी केन्ना पर्यंत डिसिजन घेतले तरी पळय आयक हांव एग्जामीन करता हांव एग्जामीन करतलो तो केन्ना करतलो तेका हांव तुका बांदील ना तुमकां दिसना की सेल्फ फायनान्स कोर्सीस आनी मास्टर्स कोर्सीसान कितें करूंक शकता तूं आतां परतो तेच उलयता पळय तुका तुमी तुगेलें हांवें आयकलें न्ही एज अ डायरेक्टर तुमी कितें सांगात बरोबर तुगेलें हांवें आयकलें तुगेलें हांवें आयकलें आयकलें. तुवें सांगलें कितें कामा तुजी जितलें कितें सांगलें तितलें हांवें आयकलें आतां तुका हांवें सांगलें कितें हांव एग्जामीन करता तुजो डिमांड कितें आसा तो तुमचो डिमांड आनी तेजेर आमी एग्जामीन करून कितें म्हणटा तें आमची एग्जामीन केल्या नंतर आमची कितें घालपाचें गव्हर्मेंटाक तें घालता जालो विशय सोंपलो तर आनी दुसरें जाल्यार हांव विचारलो सांगपाक तुमकां लॉ जे आहा LLB कोर्स तांचेर तुमच्यांनी मेळूं लॉ LLB कोर्स नॉट BLL LLB कोर्स LLB कोर्स इज नॉट नॉन नॉट तेच म्हणटा नॉन अरे तेच सांग तुका सेल्फ फायनान्स तो आनी फक्त सेल्फ फायनान्स आनी एडेड जे कोर्स हो फाटलो हे हय ते आमकां मातशें दियात तितून सगळे कोर्स मेन्शन केला कोर्स मेन्शन केले फाटल्या एडेड प्रोग्राम सो एज द वॉयस ऑफ स्टुडंट्स ऑफ गोवा आमी इतले डिमांड करता की सेल्फ फायनान्स आनी मास्टर्स जो मोठो कोर्स आहा सगळे एडेड कॉलेजीन मास्टर्स आसा मास्टर्स कोर्स तुम्ही डायरेक्ट करू शकता सेल्फ फायनान्स कोर्स तुमकां थोडो टायम लागू शकता मिटींग बी करपाक तो एकूच रिक्वेस्ट आसा की तुमी ह्या विशयार तुमी मातशें चिंतात आनी एक बरो डिसिजन घ्या जाता जाल्यार तुमी गव्हर्मेंटाक लेटर बऱ्यात कित्याक तुमचे कडेन एक्झाम्पल आहा इंजिनियरचें तेंच्यांनी केला ती मातशें तुमी वेवस्थीत कितें करूंक शकता तो तुगे डिमांड तुवें सांगलो हांवें आयकलो वी विल एग्जामीन बाय वेन यू वी कॅन एक्सपेक्ट बिकॉज ते स्टुडंट्सा कडेन पयशे विचारता ते मातशें होल्डार धरात जेन्ना बाय डिसिजन कशें तुका तूं परत म्हाका तेच विचारता वेन यू विल गिव आय एम नॉट But they are asking fees money, no? They No, will because not- that colleges still will pay the money. Some are dropping the college because they are giving they are saying that they are giving a 1 year. Our college started today and like they said if you don't which college is Don Bosco. BPL. BPL don't Bosco. तेका म्हणटा So today it started and they are like if BPL you is not self-finance college Then that's why if you don't pay the fees and they told us 10 days back only like you have to pay the full fees. Only then you can attend the classes. ते हे रॉंग न्हू मातशें तुमी So सांगात. BPA teachers they are telling अरे us अरे प्रश्न कसो आसा तुका सांगता तो बीपीए आतां तूं जो सांगता पळय न्ही म्हाका बीपीएड कॉलेज बीपीएड एंटायर कॉलेज इज सेल्फ फायनान्स प्रायवेट कॉलेज आमी ते म्हणना सर ते कितें म्हणटा समज तांकां पे करपाक मेळना मॅनेजमेंट म्हणटा की तूं पे करना तूं अटेंड करूना कॉलेज ही पद्दत सांगपाची ते विचारता ते तुमकां ग्रीवेन्सीस सांगता तुमकां तुम्ही मॅनेजमेंटाक सांगू शकता की मातशें तुमी 1 year 2 years तुम्ही मॅनेजमेंटा कडेन म्हाका मातशें तुमी मातशें बरें हितून मातशें हें करत सांगा अशें तुमी हार्ड करूंक शकना सेल्फ फायनान्स कोर्सीस सुद्दां कितलीशाच मॅनेजमेंटांनी आपल्याच लेवलीचेर सेल्फ फायनान्स कोर्सीस कमी केला फी
Why, Nothing sir? we made less. Because सारस्वत बीबी करून ना करू ना बरं खूपशा धमकी मॅनेजमेंट सारस्वत केला बीबी खूपशा मॅनेजमेंटान आपापल्या लेवलीचेर सेल्फ फायनान्स कोर्सेस सारस्वत कमी बीबी केल्या. मॅनेजमेंट धमकी दिता सर आमकां सारस्वत बीबी मॅनेजमेंट धमकी दिता उपरांत कितें म्हणटा सारस्वत बीबी सारस्वत BBA. धमकी दिता इन केस तुम्ही फीस पे करून 1 year तुम्ही गॅप घ्या करून तुमचो फीस आमी दिता तुमी ना आमी घ्यायची ना म्हणून ती सांगता ते कितें म्हणटा नेक्स्ट स्टेप तुमी अप्लाय करा जेन्ना पयलीं फीस तुमची वेवस्थीत तुमचे कडेन अरेंजमेंट जाता फीस पे करा नेक्स्ट एकेडमी करा दिस इज रायट वे टू आस्क द क्वेश्चन फॉर द स्टुडंट फीस ते रॉंग न्हू ते तुमच्यांनी कितें तरी एज अ डायरेक्टर मॅनेजमेंटाक उलयात तुमी की अशें तुमी हार्श मॅनरान तुमी अशें विचारना पडचें ती प्रॉब्लम आहा जाल्यार तुमी प्रिंसिपला कडेन वचून ताका सॉर्ट आउट करूंक शकता फायनान्शियल प्रॉब्लम सगळ्यांकूच आहा आनी फीस ती कमी ना चड आहा तेंची फीस डीबीची आनी एमएससीची बी जे एलडी कॉलेजीची आहा 80-90,000 फीस आहा सो आमी कितें म्हणटा एका ह्यो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक एकूच विशय सर तुमी मॅनेजमेंटा म्हणटा न्हू एक मॅनेजमेंट करतलो दुसरो करचो ना तर तुमी एक युनिफॉर्म डिसिजन घेया तुमी डिसायड करा युनिफॉर्म डिसिजन घेया मातशें कन्सेशन दियात तांकां अख्खी गोंयभर स्टुडंट्सांक कन्सेशन मेळटा फक्त सेल्फ फायनान्स आनी मास्टर्स रिमेनिंग ऑल्सो इंजिनियरींग फार्मासी AITT मागीर IHM म्हणजे सॉरी हॉटेल मॅनेजमेंट तांकांय गावला सगळे कॉलेजीन नांव आहा तांकांय रिलीफ गावला फक्त सेल्फ फायनान्स आनी मास्टर्स रिमेनिंग हेंचे तुमी प्लीज पळोवन घेया डायरेक्ट So last year also sir we paid like 70,000 and we hardly went to school for 2 months and everything else was done online. 70,000 for infrastructure and all, nothing we got, like we used for like say 1 month total all the things but after that nothing else came. Online teaching was not there. Online teaching was there. Yeah. Yeah, but the infrastructure is there. Basically what happens, the online teaching was there and then they have to pay to teachers, you know. तेच म्हणटा So हांव. they are charging the event fees also. The infrastructure they take आमी money कितें करता? charge करता सर दोन तर तो- So आमचे मार्क्स कम आहा की इव्हेंट फीज चार्ज करता आनी रिफंड दिवपा टायमार आमकां यू विल बी गेटिंग ओनली 1K or something एज अ रिफंड सो म्हाका एक सांगा 1K खंयचे येवन दिता सर इन केस झेवियर आमचो इतको व्हडलो इव्हेंट जाता ओनली दे आर इच एंड एवरी स्टुडंट इज पेइंग 1K एंड दे आर चार्जिंग दॅट 45,000 इन इट्स ऑनलायन क्लास ऑफलायन आमकां 4 दीस आपयला सर खंयचे 45,000 फीस पे घेता ती Then they take infrastructure fees and all also. Sir. We didn't use that much infrastructure and all that. We use the equipment, but not that long. Something should be done. तुमचा विषय कळा आसता सेल्फ फायनान्स करून तुमचे म्हणटा पेमेंट गावता सॅलरी गावता हांव मानता सॅलरी गावता पूण हातून 2 विशय आहा एक मास्टर्स कोर्सीस एक लॉ कॉलेज एक लॉ कोर्स आनी एक सेल्फ फायनान्स कोर्स सेल्फ फायनान्स कोर्स इन बोथ अंडर ग्रॅज्युएट एंड पोस्ट ग्रॅज्युएट अंडर ग्रॅज्युएट BBA BCA आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट MBA MCA कळ्ळें तुम्ही कितें तरी ह्या विशयाचेर करूंक शकता तर भुरग्यांक खरोच त्रास जाता We will examine. I have told you, we will examine. आणि अशें न्हू की सेल्फ फायनान्स कोर्सीसाक गव्हर्मेंट काय असिस्ट करूंक शकना गव्हर्मेंट कॅन असिस्ट गव्हर्मेंटाक इतले पावर आहा दॅट दे कॅन गीव सम रिलीफ फॉर द स्टुडंट आमी कितें म्हणटा ओन्ली दीस 2 स्ट्रीम्स 3 सेक्शन ऑफ द स्टुडंट्स मास्टर्स लॉ आनी सेल्फ फायनान्स ओन्ली दे आर लॅकिंग बँक बाकी सगळ्यांक रिलीफ गावला Law is also law self- दोन गजाली आसा self- लॉ सेल्फ फायनान्स लॉ Aided. एडेड लॉ एडेड आम्ही ऑलरेडी दिला Already दिला. तुझो विषय हा तो फक्त Self- सेल्फ self- फायनान्स finance आणि and मास्टर्स master- डिग्री दोन. व्हॉट आय हॅव टोल्ड यू दॅट मास्टर्स डिग्री वी विल सी वी विल कन्सिडर बिकॉज मास्टर्स डिग्री तो आता वी विल चेक विथ गोवा युनिव्हर्सिटी वेदर वॉट वी कॅन बट सेल्फ फायनान्स कोर्सेस वी विल एक्झामिन तर एक्झामीन करून तुमी तुमकां अशें न्हू की जायत ना करूंक तुमी ट्राय करा